सुनील कवटणकर आसा आनी ऑपोजिशनाचो एक बरो तळेगाट सामको लिडर आसा. ताका समन्स आयले. पयलीं म्हळ्यार समन्सा बद्दल उलयता. काल तुमी जाणा आमी सगळे डीजीपीक मेळपाकूच गेल्ले. तो थंयच्यान घरा पावला तेन्ना एक समन रेडी आशिल्लें की तूं आज 6 वरांचेर यो म्हणून. म्हणजे कालूच 6 वरांचेर पाव म्हणून ताका एक समन्स आयिल्लो. आनी ताणें म्हळें आपूण आत्तां पुलीस स्टेशनान आत्तां आयला, सो आपूण आतां संक परत येवंक पावचो ना, आपूण फाल्यां येता म्हणून. सो बेगीन बेगीन ताका एक दुसरो समन्स धाडलो. आनी ही कामां इतल्या घाईन चल्ल्या. ते समन्स हांव तुमकां मुद्दम शेअर करता. त्या समन्साचेर डेट ना की खंयच्या दिसा इश्यू केला. आनी समन्साचेर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपियर एट 10 AM ऑन 17/10/24. म्हणजे डिसेंबरान समन धाडटा हे फाटल्या ऑक्टोबरान हजर जा म्हणून. सो असली म्हळ्यार घाईन कामां चल्ल्या. हांकां कितें करता तें सुद्दां खबर ना दिसता. अँड आय डोंट ब्लेम द पुलीस फॉर दॅट. आय ब्लेम द CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी स्टेटमेंट. काल ताणें एका इंटरव्यून एका चॅनलाचेर जो स्टेटमेंट केलो की जो व्हिडिओ रिलीज करता ताजेर प्रोब जातलो म्हणून. दॅट इज द रिजन फॉर दीस. ही इज ऑर्डरिंग द एजन्सीज टू हाऊंड द पीपल हू हॅव रिलीज द व्हिडिओ. सुनील कवटणकरान व्हिडिओ करूंक ना तो. सुनील कवटणकर कस्टडीच्यान एस्केप जावंक ना. सुनील कवटणकरान कसलोच क्रायम करूंक ना. सो वाय आर यू प्रोबिंग द पर्सन हू हॅज रिलीज द व्हिडिओ. सो हातून फक्त एकूच क्लियर मेसेज CM आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार दिवंक सोदता की आज तुमी कितेंय क्रायम करा, लँड ग्रॅबिंग करा, जॉब स्कॅम करा, कितेंय करा, तुमकां कांयच जावचें ना. पूण तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या एगेन्स्ट उलोवपाची कापाजदाद केली, तुमकां त्याच दिसा समन येतलो आनी तुमचेर प्रोब जातलो. दिस इज द मेसेज डॉक्टर प्रमोद सावंत इज ट्रायंग टू सेंड अँड वी आर हियर स्टँडिंग स्ट्रॉंग अगेन्स्ट दॅट मेसेज. फक्त सिद्दीकीचो व्हिडिओ व्हायरल केला म्हणूनच तुमकां असं करेक्ट न्ही. जर आतां सुनील कवटणकरान व्हिडिओ रिलीज केलो, ताच्या बद्दल पुलीस ताका आपोवंक शकता, दॅट वूड हॅव बीन फायन. पूण काल जे CMन स्टेटमेंट केलें की जाणें रिलीज केला ताका प्रोब जातलो, दॅट इज द मॅटर ऑफ कन्सर्न. पण ते स्टेटमेंट करूंक जायना आशिल्लो. ते पुलिसाचें काम. आज ताणें आपयलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पूण द CM मेकिंग दॅट स्टेटमेंट ऑन अ चॅनल विच इज गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट टू ऑल गोवन्स, तो ही मेसेज दिवंक शकता की खबरदार तुमी आमच्या अगेन्स्ट कितें तरी एविडन्स दिले किंवा अगेन्स्ट उलयले. पण तशें म्हटल्यार पण काय रॉंग ना न्हू, कित्याक ताणें व्हिडिओ हे केला आनी ताका समन धाडला न्हू. पूण अशें रॉंग कित्याक तो होम मिनिस्टर न्हू. रिलीज केला. इट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल व्हिडिओ. देर आर सिरियस एक्युजेशन्स इन द व्हिडिओ. अवश्य एज पार्ट ऑफ दॅट इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस शूड हॅव कॉल्ड हिम अँड वी आर नॉट प्रोटेस्टिंग दॅट. आय एम प्रोटेस्टिंग द CM स्टेटमेंट दॅट जाणें व्हिडिओ रिलीज केला ताजेर प्रोब जाता. दिस इज अ व्हेरी सिरियस अँड इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट. इट इज अ ओपन थ्रेट. तो डायरेक्ट लोकांक धमकी दिता की बाबा तुम्ही भारतीय जनता पार्टी किंवा म्हज्या बद्दल तुम्ही कितें उलयलें जाल्यार तुमचेर कारवाई जातली. आमचेर सुद्दां पयर आमी जॉब स्कॅमाचेर उलयले तेन्ना आमचेर डिफॅमेशन केसाची धमकी दिली. सो जेन्ना यू आर ट्रायंग टू हायड द ट्रूथ, वेन यू हॅव नो रिस्पॉन्स टू वॉट इज गोईंग ऑन अँड यू हॅव नो कंट्रोल, इट लुक्स लायक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, तेन्ना तुका असल्यो धमक्यो दिवच्यो पडटा. Valmiki, how do you react when the video release that a probe is on? But when you go with the DGP and all, you all ask for a probe investigation, but तेजेर अजूनही तुमकां कांय कांयच ना. तेच म्हळें न्ही, व्हिडिओ आतां रिलीज जाल्यार ऑलमोस्ट 2 दीस जावपाक जाले, 1.5 दीस जावन गेलो. नायदर होम मिनिस्टर हेज मेड एनी स्टेटमेंट, नायदर भारतीय जनता पार्टी हेज मेड एनी स्टेटमेंट. सो आमी इमिजिएटली DGPक वचून वी गेव हिम आर सायड ऑफ द स्टोरी, म्हणजे लोक जे कितें म्हणटा ते. अँड मेन थिंग वॉज दॅट द व्हिडिओ वीच द पुलीस हॅड रिलीज जेन्ना सिद्दीकी एस्केप जाल्लो, दॅट वॉज द मोस्ट सस्पिशियस. कित्याक त्या व्हिडिओन दिसतालें की दे आर नॉट ट्रायंग टू एस्केप एट ऑल. तो ते दोगूय, नायदर द एक्यूज, नायदर द कॉन्स्टेबल, नायदर ऑफ देम सीम लायक दे ट्रायंग टू एस्केप. सो ज्या व्हिडिओन जे उलयल्लें आसा सिद्दीकी, ते खरें उलयल्लें अशें दिसता म्हाका. आनी ताजेर डेफिनेटली प्रोब जावंक जाय. आनी त्याच खातीर आमी काल DGPक मेळपाक गेल्ले. पूण सो फार देर इज नो रिस्पॉन्स. दे आर जस्ट ट्रायंग टू एवॉयड एनी एक्शन. ते म्हणटा
वी आर स्टील लुकिंग फॉर सिद्दीकी आणि ज्याने व्हिडिओ रिलीज केला काल सीएमान म्हणटा ज्याने व्हिडिओ रिलीज केला ताजेर प्रूफ जातली. काल ते व्हिडिओ बद्दल जेन्ना सीएमाक विचारले पळय की तो सीएमान सांगले की तो व्हिडिओन तो सिद्दीकी उलयता पळय तो चोर आपले क्लीन दाखोवपा खातीर कितें उलोवंक शकता म्हणटा तो ताजेर विश्वास कसो दवरपाचो. न्ही ताजेर विश्वास दवरपाचो ना दॅट इज फायन पूण जाणे जे ताणें व्हिडिओन म्हटला पळय न्ही दॅट एक्च्युली ही हॅज चॅलेंज द गव्हर्मेंट. ताणें डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगला की तुमी तोच व्हिडिओ दाखोव नाका म्हणून सगळे व्हिडिओ रिलीज करा 12 तारखेचे. कोण MLA आयला गेला कोणें म्हाका मारलो ते सगळे तातूंत क्लियर जातले म्हणून. आमी काल DGPक तेंच मागला न्ही. सो दे शूड रिलीज दीस ऑल दीज व्हिडिओज. वी आर डिमांडींग अगेन. कांयच रिस्पॉन्स ना. आतां 24 तास जाले DGPक मेळून. हे व्हिडिओ रिलीज करपाक कित्याक फाटीं सरता ते. सो DGP प्रेशरान काम करता तर आता कोण खंयच्या प्रेशरान काडटा तुमकां सगळें खबर आसा. द प्रॉब्लम इज दॅट द ट्रूथ इज बींग सप्रेस्ड. म्हळ्यार ज्या राज्यान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन अशी आसा की एका एक्युज्डाक कोण तरी कॉन्स्टेबल गेट उगडून सुशेगाद ते च्या पिवपाक गेल्ल्या भशेन भायर सरता पळय न्ही दॅट मिन्स इट इज अ कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. आनी अशा लेवलाचेर जेन्ना लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाता then I think it is a very dangerous situation for common citizens also. फाल्यां कितेंय जावंक शकता. आमी उत्तर प्रदेशाक पळयलें एका क्रिमिनलाक पुलीस खंयच्यान तरी कस्टडीच्यान दुसरे कडेन व्हरतना थंय प्रेस आसा ताका प्रेस बायट लावपाक दिता फाटल्यान येता आनी कोण ताच्या तकलेन गुळी घालता. हे उत्तर प्रदेशाक आमी सगळे टीव्हीर पळयलां. अशें आतां गोंयांत जावपाची परिस्थिती जातली काय कितें. दिस इज द रिस्क दॅट वी आर फेसिंग. आतां हांव उबो रावला फाटल्यान म्हज्या तकलेन कोण तरी गुळी घालूंक शकता. कितेंय जावंक शकता. Okay.